जे 8 जाण गेल्ले आसा तेंच्यांनी गोंयकारांक फटयल्ले आसा, तेंच्या मतदारांक फटयल्ले आसा आणि जो मॅन्डेट दिल्लो म्हळ्यार जे काँग्रेसीन 8 जाण येयल्ले आनी आतां उडी मारून BJPन गेले, हेज्या पयलीं 10 जाण गेल्ले काँग्रेसीन जिखून येवन परत उडी मारलेले, म्हणजे हांकां संवय जाल्ली आसा. हेजेर खंय ना खंय स्ट्रिक्ट एक्शन जावपाक जाय. हेजेर खंय ना खंय लोकांकूय दिसपाक जाय की बाबा आमची डेमोक्रेसी जिती आसा म्हणून. एवरी टायम हे निवडून येता आनी उडयो मारता. उडयांचो म्हणल्यार जे जंपींग जॅक जावं आमी बेबे म्हणटा, हे अशे उडयो मारीत रावतले आनी हेजे फुडेंय मारपाची शक्यता आसा. कित्याक आजून पर्यंत तेंची जी तत्वां आसा ती तत्वां बसलेली ना. कित्याक पयलू तेंच्यानी कितलींशीं वर्सां जालीं कंटिन्युअसली उडयो मारून BJP. आतां BJPन तुमी पळयता आसतले मॅक्सिमम जे भायले म्हणल्यार काँग्रेसीचे चडशे मॅक्सिमम काँग्रेसीचे MLA आसा. आनी आयज सरकार कोण चलयता? BJP न्हू, काँग्रेस चलयता. म्हणजे दोनी मेळोन काँग्रेस आनी BJP मेळोन हो सरकार चलयता. आमदार जावं मिनिस्टर जे आसा ते चडशे काँग्रेसीचे आसा आनी ते आयज BJPन गेल्ले आसा. आनी हो धडो शिकपाक जाय. हे डिस्कॉलिफाय जावपाक जाय. म्हाका तरी दिसता डिस्कॉलिफाय जावपाक जाय. एवरी टायम अशें समज उडी मारीत रावले जाल्यार डेमोक्रेसी उरली खंय? आमी एक पक्षाक निवडून दिता, ह्या एक पक्षाचेर कॅन्डिडेटाक निवडून दिता, त्या पक्षाचे धोरणान समज रावना आनी तो उडी मारता. 8 जाण हेजे पयलीं 10 जाण जाले आनी अशें समज चालूच उरले नाल्यार फुडें मागीर डेमोक्रेसी लोक वोटींग पासून मारपाक बेजारतले. कित्याक वोटींग मारता हे उडयो मारता म्हणटले. सो हे एक धडो शिकपाक जाय आनी तांकां कळपाक जाय की बाबा हे समज आमी नाटकां करतले जाल्यार डिस्कॉलिफाय जावपाची शक्यता आसा.